जेजूची शांती तुमकां सगल्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांदो आनी जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यात तांदल्यात भुकेल्यात तांकां सगल्यांक जेवच्या नांवान हांव येव करता हे म्हज्या यूट्यूब चॅनलान। आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयला हिब्राच्या पुस्तकांतल्यान 13:19-5 वड। तर हे वेळार आमी सगळीं पवित्र पुस्तक उक्तें करून हिब्राच्या पुस्तकांतल्यान 13:20-5 वड वाचुया। तुमच्या जिवितांत गिरेस्कायची आशा दवरूं नाकात आनी तुमचे कडेन आसा तितल्यानूच धादोशी जायात, कित्याक खुद देवान अशें सांगलां, हांव तुका केन्नाच सोडचो ना आनीक सांडचोय ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रकृतीच्या भाव भयणांदो, हे वेळार आमी देवाचें उतर एक एक स्कुटावया आनी ह्या देवाच्या उतराची जाणबायेन आनी बुद्दीन आमी बरोवया। तर देवाचें उतर म्हणटा, तुमच्या जिवितांत गिरेस्कायची आशा दवरी नाकात आनी तुमचे कडेन आसा तितल्यानूच धादोशी जायात। जरी तर आमच्या जिवितांत गिरेस्काय आसा आनी अदीक आमी गिरेस्कायची आशा करता जाल्यार देवाचें उतर म्हणटा, जे तुमचे लागीं कितें आसा तातूंतल्यान तुमी धादोशी जायात म्हणटा आनीक आस करी नाकात, कित्याक खुद देवान अशें सांगलां, हांव तुका केन्नाच सोडचो ना आनीक सांडचोय ना। देव हांगासर आमकां प्रॉमीस करता आनीक देव हांगासर आमकां म्हणटा जण एकल्याक, हांव केन्नाच सोडचो ना आनीक सांडचोय ना म्हणटा। तर हे वेळार आमी हे गिरेस्कायची आमी आशा दवरची न्हय आनीक जाता तितली आमी जे आमचे लागीं कितें आसा तातूंतल्यान आमी धादोशी जावया। आनी जर तर आमचे लागीं उणें आसा, कांयच ना, जाल्यार देव आमकां एक प्रॉमीस करता, आमकां सोडचोय ना आनीक सांडचोय ना म्हूण ही भास आमकां दिता। तर प्रितीच्या भाव भयणांदो, आमी थाणपणी ह्या देवाच्या उतराचेर आमी उबी रावया आनीक त्याच वर्त्या देवाक आमी सांगाताक घेवन आमी फुडलीं पावलां आमी मारुया आनी आमच्या जिवितांत गिरेस्कायचेर आमी आशा दवरची न्हय, जें कितें आमचे लागीं आसा तातूंतल्यान आमी धादोशी जावया। थोडो जावन आसलो ल्हानसो विशय जो हांवें तुमच्या मुखार हाडला आनीक म्हजी एक विनंती, म्हजी भाव भयण्याक जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हें देवाचें उतर तुमी दियात। हें देवाचें उतर चारूय कोनशांनी परगट जावं दी आनी हो जो म्हजो व्हिडियो पळयता हांव तांकां परत एक फावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडियो हांव सोंपयतां।